मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घरा-घरांनी पंचामृता. दिस प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय स्मार्ट बाजार. सबसे कम दाम चाहिए, स्मार्ट बाजार चलिए. नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा टॅक्सींचो. आता तुम्ही म्हणटले की टॅक्सींचो विशय जर सुटला जाल्यार आमी डिबेट कित्याक करता काय म्हण. पूण विशय खरोच सुटला काय कितें? गोंयकारांच्या नदरेंतल्यान सुटला काय कितें? काय सरकाराच्या नदरेंतल्यान चल आज एक आंदोलन सुरू जाल्लें तें डिफ्यूज जालें. टॅक्सीकारांच्या हातूंतल्यान चल आमचे मॅक्झिमम मागण्यो मान्य जाल्यो. पण गोंयकारांच्या नदरेंतल्यान, सॅक्टराच्या दृश्टींतल्यान, टुरिजम इंडस्ट्रीच्या दृश्टींतल्यान विशय सुटला काय कितें? आनी 3 मानेस्त आसा म्हजे स्टुडियो भितर ह्या गजालीचेर उलोवपाक. पयले आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी, तांचे स्पोक्सपर्सन एडवोकेट यतीश नायक. दुसरे आसात म्हजे बरोबर ट्रॅव्हल अँड टुरिजम असोसिएशन ऑफ गोवाचे अध्यक्ष जयकबाब सुकीजा. जयकबाब वेलकम. आणि तिसरे आसात म्हजे बरोबर टॅक्सी ओनर आनी जांकां ह्या आंदोलना भितर तुमी परत परत आमच्या टीव्हीचेर पळयताले ते निखिल बाब महाले. निखिल वेलकम. हांव निखिल सुरवात तुजे कडच्यान करता. विषय सुटला अशें म्हणटा तुमी आज, काय तुमी म्हणटात की वी हॅव ट्रायड टू गेट मॅक्झिमम बट कंप्लीट सॅटिस्फॅक्शन ना? तुमची भुमिका कितें आयचे घडये? सर पळोवपाक गेल्यार अजून मेरेन विशय असो सुटावो जावंक ना हा. सो आमी खंय तरी गव्हर्मेंटा कडेन एक मिनिट्स ऑफ द मिटींग मागून घेतले. सो जे आमचे मिटींग जाल्ली सेक्रेटेरिएटात, सो खंय तरी आमकां वर्बल हें नाका आसलें एश्युरन्स. त्या खातीर आमी मिनिट्स ऑफ मिटिंगाची वेळ पळयताले इन रिटर्न. ते आमी रिसीव केले. इन दॅट तेतून 3 दिसाचो एक अमेंडमेंट घातलेलो की आमकां एक चान्स दिवपाचो की चेंजीस करपाक, कितें चेंजीस आहा ते. इफ वी फेल टू डू सो देन दीस मिनिट वील बी डीप एज अ फायनल, अशें आमी तो क्लॉज घातलेलो. सो त्यानुसार आमी ते चेंजीस दिल्लेले आहा. कितें आतां सरकार म्हणटा तुमचे 7तल्यो 5 मागण्यो मान्य केल्यो. आनी कितें जाय तुमकां? अजून मेरेन सर तशें पळोवपाक गेल्यार मागणे मान्य जावंक ना हा. जेन्ना इम्प्लिमेंटेशन जातले तेन्ना ते खऱ्या अर्थान मान्य जाल्ले अशें. तुम्ही आज सामके पॉलिटिशियन कशें उलोवपाक लागले. सो नक्की आतां इम्प्लिमेंटेशना तुमी रावल्यात काय तुमकां अजून विश्वास ना की इम्प्लिमेंटेशन जातलें म्हणून? ना तशें न्हू. कसलीय गजाल जर जाली सॅटिस्फॅक्टरी म्हटल्यार जीव हेका आन्सर मेळपाक जाय मनाक, जाल्यार तेची इम्प्लिमेंट जावप हे काळाची गरज न्हू तशें म्हणटा ते. सो खंय तरी ते एक्शन जावपाक जाय. ती एक्शन जातकीरच तुम्ही म्हणटले की जाले म्हणून. येस. जगबाब निखिलान सुरवात म्हाका दिसता पॉवरफुल केल्या. तेय म्हणटात की अजून तुगेले कांय सा जालें ना म्हणून. तुम्ही मिडिया ब्रिफिंग घेतले तेन्ना यू ऑल्सो हॅड सिरियस कन्सर्न्स फ्रॉम द इंडस्ट्री पॉयंट ऑफ व्यू. आफ्टर वॉट हॅज हॅपन टील नाव, वेदर दोज कन्सर्न्स स्टील रिमेन अँड वॉट आर दोज कन्सर्न्स? See, I think the concerns still very clearly remain. Our only request, if we are an association body which represents tourism, our only request is that we have a level playing field for all players. Now, if you see anywhere you go in the world today, technology is a part of every sector of tourism. Now, if you take transport, right? If you have airlines or you have bus or you have trains, तुका online वचून book करूंक जाता. तुका hotel जाय 5 मिनटां 2 मिनटान मेळटा booking.com make my trip. तूं एक्सपिरियन्सूय पळय तुका मेळटा ऑनलायन. तुका आतां स्विगी झोमॅटो आहा, तुका रेस्टॉरंट बुकींग कोत्ता. अँड ऑल ओवर द वर्ल्ड खूंय गेल्यार तूं आतां पीपल आर यूज टू टेक्नॉलॉजी. अँड इंडियन्स टुडे हू आर आवर प्रायमरी मार्केट, द फॉरेन मार्केट इज स्टील 40%, आर ट्रॅव्हलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. Every destination, whether it be Vietnam, whether it be Thailand, whether it be Sri Lanka, is out to get the Indian business. And if we are not there with modern trends, which is basically technology in business. The consumer wants it. We have seen how it's improved. You see Amazon, you see the access.
then we are going to start losing out. So our only request is there be technology in the transport business, which basically means an app. The app can be run by the local taxi association. There are now Ola, Uber. There were issues earlier all over the world. So India itself has its own app. It has an app called Yatri, which was started by ONDC. Today you go to Bangalore, even rickshaw drivers are using it. So my request is to our taxi brothers or whoever is there, please come out with a technological solution. The business is still in your hands. Use this opportunity and the power you have right now to introduce this technology so that there's a level playing field for everyone. Before I go to Yatish Bhav, या इम्पॉर्टंट मुद्द्याच्या निखिल तू घेताना यतीश बाब म्हळ्यार कोण बोध इश्यूज होता. ते म्हणतात की सद्याक तुगेलें जेवण ऑर्डर करपा जाता, हॉटेल ऑर्डर करपा जाता, फ्लायट बूक करपा जाता, गोंया भितर येता टॅक्सी मात बूक करपाक जायना म्हण ॲपाचेर. सो निखिल बाब तुम्ही कशी डिफेंड करतात ही मागणी? तुम्ही तुमची मागणी सरकार मान्य करता, ही लोकांची मागणी तुम्ही काना मनार घेनात. सर पळोवपाक गेल्यार कशें आहा, ॲप फिजिबल ना नाव डेज कित्या खातीर म्हणटा, सपोज तुम्ही रुरल एरियेन गेला, सांग्या वचात, वाळपय वचात, थंयच्यान जर ॲपार बूक करतलो जाल्यार कनेक्टिविटी जाय. मेजर इश्यू आहा कनेक्टिविटीचो, दॅट इज नेट कनेक्शन. सो नेट कनेक्शन मेळपाक जाय. सपोज रिटर्न येतलो थंयच्यान जाल्यार ती ट्रीप मेळपाक जाय. ॲप यूज खंय जावं शकता मोस्टली एट अ कोस्टल बेल्ट, एअरपोर्ट किंवा रेल्वे स्टेशन. सो बाकीचें कितें करप? गोवा इज नॉट मेट्रोपॉलिटियन सिटी पळोवपाक गेल्यार. सो इट वर्क्स ऑन मेट्रोपॉलिटियन सिटी लायक बॉम्बे, दिल्ली, कारण ती व्हडली आसा. गोवा आमचें व्हडलें ना, गोवा धाकटी स्टेट. Can I comment on that? Yeah. Yes, Jagbab. Then I'll go to Yatish. My only thing, see, if you look at Goa as a small city, it's not a fair argument, right? Net connectivity, if you see, I think is 95%. It's better than anywhere else in the world. And it's very better than anywhere else in India at least. तू हुंय वच आतां तूं म्हणटा बरें मेट्रोनूच तुजार करता, तूं कोची वच तुका मेवता, तूं केरलाच्या धाकट्याय टावनार वच तुका मेवता. सो इफ यू टेक इन इंडिया itself, who are our 3 competitors? Rajasthan, Kerala and Goa would be the top tourism destination states. Tuka Jaipur was, tuka app मेवता. हुई was any major and Goa you cannot take as a if you take Goa as a small entity, it is not small. If you take Dubai, it's half of North Goa, right? If you use that same metric in terms of developments, I think Goa is ripe for technology. You cannot say that it is not there. You go to the smallest areas, you have people receiving media over technology today. Their entertainment is the mobile phone. So I don't think you can say that you cannot book a taxi app online. Okay. यतीश बाब, एक दिसता की ह्या दोन्ही आर्ग्युमेंट आता सारखी लोकां मुखार आमी दवरल्यातच. सरकाराच्या हाजेर कितें? सरकार प्रत्येक खेपेक एजिटेशन येता तेन्ना ओके चल थंड करया म्हणटा, थंड करता कुशीक सरता. एक जे लॉंग टर्म सोल्युशन ह्या गजाली खातीर जाय, हें लॉंग टर्म सोल्युशन आमी मुखार येतना पळयनात. कित्याक लागून? पळय हांव तुका एक मातसो प्रिल्यूड दिवंक सोदतां. कशें आसा न्ही, टुरिजम ही इंडस्ट्री जी आसा ती ह्या इंडस्ट्री खातीर वन ऑफ द फॅक्टर जो हो ब्रँड गोवा जाला. म्हणजे इंटरनॅशनल लेवलाचेर गोवा म्हणजे एक सामको नावाजलेलो ब्रँड जालो. आनी तूं जर पळयत जाल्यार टुरिजम इंडस्ट्रीन 2 तरेच्यो गोश्टी गोंया खातीर बऱ्यो केल्या. एक म्हणल्यार गोंयकारांक उद्योग मेळ्ळा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मागीर हॉटेल्स जावं टॅक्सीज जावं आनी कितें जावं, आनी दुसरें म्हणजे स्टेटीक रेवेन्यू आयला. सो दोनूय वाटेन जर पळयत, दोनूय फॅक्टर कन्सिडर करत जाल्यार इट इज अ गूड इंडस्ट्री फॉर गोवा. आतां अशी परिस्थिती आसतना वी शूड नॉट लॅग बिहायंड. आतां हांव कित्याक म्हणटा तूं वी शूड नॉट लॅग बिहायंड म्हणून? टेक्नॉलॉजी चेंजीस विथ द टायम, आनी एज टायम्स प्रोग्रेस, एज टायम्स चेंज, एज वी गो अहेड विथ टायम्स, इफ यू डोंट कीप अप जाल्यार यू वील लॅग बिहायंड. आतां हांव तुका एक सिंपल उदाहरण दितां. जेन्ना पयलीं आतां 1919 वच, 1919 गोवा बॉम्बे बस सर्वीस आशिल्ली पळय, ती तुका टिकेट काडपाक तुका ते बसीच्या ऑफिसान वचचें पडटालें. तुका विमानान वचपाक जाय आशिल्लें जाल्यार तुका ते कावंटराचेर वचून टिकेट काडची पडटाली. आज कितें जालें, आज तुका बसीची टिकेट जाय जाल्यार तूं बूक करूंक शकता. तुका जर विमानाची टिकेट जाय तूं तुज्या मोबायला वयल्यान बूक करूंक शकता. आतां हातून कितें जालें, हातून लोकांक बरे सुविधा मेळपाक लागल्यो, बेटर फॅसिलिटीज मेळपाक लागल्यो, चड ट्युरिस्ट येवपाक लागले, ट्युरिस्टांक फॅसिलिटी बऱ्यो मेळिल्ल्यान ट्युरिस्ट हॅपी जावंक लागले. सगळ्या तरेचे बऱ्यो गोश्टी जाल्यो ह्या खातीर. सो देरफॉर आतां टॅक्सी हाका अपवाद न्हय.
टॅक्सी कशें आसा, टॅक्सी इंडस्ट्री ही गोंयकारांची इंडस्ट्री खूब पोन्नी इंडस्ट्री, हातूंत सगळे आमचेच लोक इनवॉल्ड आसा. आनी अशें आसतना यू कॅनॉट क्रिएट कितें म्हणटा तें एक्सेप्शन फॉर टेक्नॉलॉजिकल इम्प्रूवमेंट इन टॅक्सी बिजनेस. कित्याक हो जर टेक्नॉलॉजिकल एंगल जर तुवें टॅक्सी बिजनेसान हाडलो जाल्यार टॅक्सीच्या ओनराकूय बरें, टुरिस्टाकूय बरें. टॅक्सी लोकांक एक्चुली कशें आसा न्ही, लोक ट्रॅव्हल करूंक सोदता जाल्यार एपा वयल्यान तुका टॅक्सी खंय येता न्ही. आतां जॅकान सांगला ते भशेन गोंयांत तरी व्हडलो कनेक्टिविटीचो इशू ना, म्हणजे बाकीच्या स्टेटींनी बाकीच्या हातूंनी आय विल नॉट टॉक बिकॉज तो डेटा म्हजे कडेन ना, पूण गोंयांत तसो कनेक्टिविटीचो इशू ना. सो म्हज्या हिशोबान वी आर इन 2024 and 2024 we have to ensure that brand Goa progresses. On that issue, that's a very significant point, Yatish Bab. Yatish Bab, तुम्ही एक तर तुमची डिमांड्स घालतात ते घाल्यो, तुम्ही एअरपोर्टाचे संबंधी थंयची फी संबंधी डिमांड घाल्यो ज्यो सरकारान मान्य केल्यो. वेल्यान तुम्ही सांगतात की आमकां जी एक सर्वीस एपाचेर चलता ती सर्विसूच बंद कर म्हणून. आपुणूय येना म्हणटा तुमी, आमी दुसऱ्याकय करपा दिवची ना म्हणटा. हें कशें तुमगेलें? येस सर, ॲप सर्वीस बंद करता म्हणटा कितें, गव्हर्मेंटान थंय एअरपोर्टार एक नोटिफाय स्टँड दिला, डेट तो अजून नोटिफाय जावंक ना. खंय तरी लोकांची हे गेल्ली आसा दिशाभूल. सांगपाचें म्हटल्यार स्टँडाच्या जाग्यार स्लॉट दिल्लो आहा, दॅट इज ब्लू कॅब. जेन्ना एक नोटिफायड स्टँड येता न्हू तेन्ना ॲप बेस चलना, एज पर माय नॉलेज. म्हाका जितलें खबर आहा तें हांव सांगता. सो थंय ॲप बेस चलना, कित्याक इट इफेक्ट्स द लोकल बिजनस. पळोवपाक गेल्यार लोकल्सांचो बिजनस सोंपता थंय, त्या खातीर आमी अपोज करता. पण तुमकां गोवा मायल्स बाकी कडेन चल्ल्या प्रॉब्लेम ना? सो दे कॅन ऑपरेट. तुमकां फक्त एअरपोर्टार नाका? एअरपोर्टार नाका आमकां. बट तुम्ही एअरपोर्टार नाका जेन्ना म्हणटा ते फक्त तुमचो आर्ग्युमेंट हो निखिल बाब की लोकल्साक अफेक्ट जाता म्हणून. सो सरकार तुगेलो फाल्यां जो मनीस भायल्यान गोंयां येता, थंय विमानान येवन देंवता, ताजें कितें? त्या मनशाच्या, कारण अल्टिमेटली आमी टुरिजमाचें उलयतात न्ही, सो जो मनीस येता ताजोय विचार करचो पडटलो न्ही. सर ताच्या खातीर गव्हर्मेंटान प्रोविजन केल्लें आहा. GMRान म्हणटा तशें एक 6-7 कावंटर एअरपोर्ट एक्झिट केला की 6 ते 7 कावंटर आहा. दॅट इज गोवा टॅक्सी, ताज, मेगा कॅब, सगळे कावंटर आहात. सो तांकां आनी भायर वचपाची गरज ना तशें पळोवपाक गेल्यार. जय बाब, हो आर्ग्युमेंट तुमी मान्य करता जो निखिल बाब घालता की एअरपोर्टार नाका, बाकी कडेन चलया म्हणटात ते. आतां बाकी कडेनूय खुबशे टॅक्सीवाले विरोध करतात गोवा मायल्साक, जे आमी परत परत पळयलां, झगडी जाल्ली पळयल्यात, मारामारी जाल्ली पळयलां. पण तांचो सद्या ते ह्या एज्युटेशना पुरतो तांचो ह्या की एअरपोर्टार कित्याक जाय का म्हणून. तूं आतां पळय गोवा मायल्स ते ब्रँड ना फकत गोंयान ना. हय, तुका आतां कशें कळटलें की दीस ऑप्शन इज देयर इफ इट इज नॉट ऑन द एअरपोर्ट ऑर ऑन अ मेजर रेल्वे. देन द सेकंड इशू विच कम्स इज यू गो टू आय गो टू कोयंबटोर रेग्युलरली. Coimbatore is not that big an industrial city. They all the app based have counters. You can go download your app and you can do it. So a issue that if you're a Goa Miles that you should hide and do business is not right. If you are there in the business, you are in the business. Yeah. What is the issue in them starting their own app and putting it out for the people? आणि हांव कितें सांगता, एक आनी एक गजाल कितें जाता खूब, आनी आमचेच लोक म्हणटा कोण भायर येता, तूं भायर येयलो तेन्ना ते पयले विचारता गोवा मायल्साची रेट कितें आहा. ते गोवा मायल्स बूक जाले आनी तुका 100 रुपया कमी दिता. हू इज लुजींग इन दीस बार्गेन विथ देम? You know, playing this is the local taxi guys always. And when you say, 2 more points I want to make. When you say Goa Miles is an outsider base, I think if you take out the ownership, nearly everyone else, 85-90% they employed are Goans or are Goan people who are involved in this business. Second thing is that the Chief Minister has come with the statistics that 1 person dies per day by accidents. You have this app-based taxi services. A lot of people will tomorrow have the choice of going on their own out for a party using an app. Maybe 4 people will book. Well, how did Uber and all start in San Francisco? It was a sharing concept. You had a car, to seat book kottalo. So 4 people, the cost would come less. In fact, I myself have traveled in San Francisco for I think 1,500 rupees per day, done 10 trips within the city. It was cheaper for me than maybe traveling in an Indian city. So that was the thing, that you used an asset to the maximum thing.
So this technology is a great way to discover economies of scale or productivity, and I think we should not lag behind on that. तांचो जो आर्ग्युमेंट आहा जॅकबा बिफोर आय गो टू यतीश बाब इज लोकल्सांचो इंटरेस्ट. हो जो लोकल्साचो इंटरेस्ट म्हणटा तो इश्यू येता थंय सगळे गजाली घुसपुपा लागतात. हाऊ डू यू लुक एट इट? I think till now we are lucky that there are no outside players which have been managed to get their way in. They have a strong window of opportunity. Taxi business is still largely controlled by locals. Even the business, the drivers are locals, everything. That's a great signal. They're like our brand ambassadors, that you're dealing with a local. A tourist also feels happy. He's traveling so much, he's giving. And we should not allow this situation to deteriorate to such an extent that either the tourist industry starts suffering, or the business goes out of their hands, which based on the way it is going, it is either you against us, or it's like when you play, there's a theory called game theory, where you have last quadrant is lose-lose. Right now everyone is playing in the lose-lose quadrant. यतीश बाब हो जो इंटरेस्टिंग गजाल आसा की लोकल्सांचो इंटरेस्ट आमकां प्रत्येक खेपेक ही गजाल आयकूं येता. लास्टाक सरकारूय खूब फावटी कितें करता की तातूंतले पॉलिटिकल गजाली पळयता आनी लोकल्साचो इंटरेस्ट म्हळ्यार की एक पावल फुडें आनी 2 पावल फाटीं येता. ही गजाल बदलपाक शकता काय अशेंच चालू उरपाचें? पळय कशें आसा न्ही, टॅक्सी बिजनेसान जे गोंयकार आहा पळय ते आमचे लोक, आमचे गोंयकार, तांकां पर्सनली आमी वळखता, आमच्या बरोबर गांवांत रावपी, आमच्या बरोबर सहवास करपी सगळे आमचेच लोक. सो यू हॅव टू सी इट लायक दॅट. कशें आसा न्ही, सरकार इज व्हेरी सेन्सिटीव. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तांणी पयर स्टेटमेंट केला पळय, त्या स्टेटमेंटान ही हॅज सॉर्ट ऑफ given a very he's explained it well. He has made the stand of the government very clear. See, we want to ensure that the interest of Goan taximen is protected. But technology ji goshta asa pay, you cannot stop it. Technological improvement is a part and parcel of business, because you are in 2024. You cannot see. Times change, things change, new things come in. App 1918 app म्हणटा ते कितें कोणें चिंतिल्लें? तुम्ही म्हणटा की लोकल्साचो इंटरेस्ट हो जेन्ना आर्ग्युमेंट येता आनी एअरपोर्टाचेर गोवा मायल्स नाका म्हणून, यू डोंट एग्री विथ दॅट आर्ग्युमेंट? मुख्यमंत्र्यान पयर स्टेटमेंट केलो पळय, तातूंत तांचे जे कितें डिमांड आशिल्ले सुद्दां ते सगळे जाले न्ही एक्सेप्ट. आतां बेजिकली तांचे डिमांड म्हणजे तांणी जे मांडिल्ले ते तुम्ही म्हणटा आतां तुमचो एक डिमांड तांणी एक्सेप्ट करचो म्हणून. पण डिमांड म्हणजे कितें, ऍप बेस्ड टॅक्सी आसा पळय, दीस इज, हांव तुका परतें सांगता, यू आर इन 2024. टॅक्नॉलॉजी तूं थांबोवंक शकना. यू हॅव टू मेक गूड यूज ऑफ टॅक्नॉलॉजी टू इम्प्रूव युअर बिझनेस. आतां निखिल बाब, म्हाका मुद्दम ही गजाल विचारपाक की इकॉनॉमिक्स तुमी त्या दीस तो इशू काडला आनी मदीक तर आमकां अशें आमी असेंब्ली भितर भाशण आयकलें की गोवा मायल्स तुगेली भाडी सवाय व्हरता. सो सवाय कशी व्हरता? आतां हो जर जगा आनी खंय वचून आमी आर्ग्युमेंट घालो की कोण तरी खंयची तरी गजाल सवाय दिता आनी ताजेर ऑब्जेक्शन घेता म्हणून, जाल्यार म्हणटले अरे हें आनी कसलो आर्ग्युमेंट का म्हण. तुमी हो आर्ग्युमेंट कसो डिफेंड करतात जेन्ना तुमी इवन एपाच्या बाबतींत उलयतात किंवा गोवा मायल्साच्या बाबतींत उलयतात किंवा एअरपोर्टाच्या बाबतींत उलयतात, की तुमगेले एक आर्ग्युमेंट दिसता की अरे इतली सवाय कशी दिता, इतली सवाय कित्याक दिता? हे इकॉनॉमिक्स तुमी कशें एक्सप्लेन करता आमकां? सर, पळोवपाक गेल्यार गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आरटीओच्यान एक STN गॅजेटेड रेट दिल्लो आहा. सो दे कॅनॉट चार्ज बिलो आय थिंक, अशें म्हाका दिसता. खंय तरी एक युनिफॉर्म रेट आसपाक जाय पळोवपाक गेल्यार, तर खंय तरी एक बिझनसात हे उरता क्लियरिटी. सो फाल्यां कोणें कितें सवाय दिता तेचे कडेन कोणें वयतलोच न्हू, तशें पळोवपाक गेल्यार. पण ताजेर तुमी ऑब्जेक्शन घेता न्ही, सवाय दिवपाक जायना म्हणटा तुमी. हय, ऑब्जेक्शन घेता. सो ते ऑनलायन प्लॅटफॉर्मार वर्क करता न्हू, सो इफेक्ट तो आमकां जाता. तो हे पळोवपाक गेल्यार इफेक्ट आमकां जाता तो. पण तुमी म्हाका सांगात, कोणी जर सवाय दिता, फ्रॉम अ सामके सामान्य मनशाच्या नदरेंतल्यान सवाय दिता ती गजाल आमी घेतली न्ही, तुमी जेन्ना म्हणटात की सवाय दिवपाक आमी कोणाक अलाव करची ना म्हणून, हाऊ डू यू जस्टिफाय दॅट? एक्चुअली सर, हय, पळोवपाक गेले न्हू, जो गॅजेटेड रेट आहा एक कॅटेगरी दिल्ली आहा गव्हर्नमेंटान की टुरिस्ट टॅक्सी आहा एका पर किलोमिटर हॅचबॅकाक 36 रुपीज. सो सिडनाक आहा 43 रुपीज, मागीर MUA आहा 49 समथींग लायक दॅट. सो तेच्या सकयल जे चार्ज करता दे ऑपरेट ऑन CNG. आनी कंपनी असल्या कारणान कितें आहा, ते पयले इन्वेस्ट करता, तांकां इन्वेस्टर मेळटा. लोकल्सांक इन्वेस्टर मेळना कोण, कंपनी खूब जाण येता इन्वेस्ट करपाक पयशे, सो तांकां ते पॉसिबल जाता.
हेतून लॉस कितें जाता, जो कोण गाडी चलयता, जो खरो एक पोटा खातीर गाडी चलयता, तेका तेचो कॅल्क्युलेशन करपाक गेल्यार तो गाडी घेवन सोंपलो भितून. जग हो तांचो जो आर्ग्युमेंट आसा, दे आर सेइंग दॅट गॅझेटेड रेट्स आसात, ते गॅझेटेड रेट्स जर सगळ्यांनी पाळले आनी ती जर युनिफॉर्मिटी आयली जाल्यार ते म्हणटात की हे वाद बंद जातले. यू एग्री विथ दॅट? See, whenever you fix to gazetted rate, you fix kelo, you fix a maximum price. Ata moving kelo, whether you want to go below, is a choice which is left to a business to decide, right? As long as you are not doing what is predatory pricing or if there's a monopoly in place, it's left to a business to decide. So why should ultimately society should benefit or a consumer should benefit? If someone is going at a lower rate, then it's beneficial. Now the other issue is saying is companies coming with investors and all that. There are 20,000, I think, registered taxis today. Goa Miles, I think, have 2,600 odd drivers. Whatever you're using, CNG, whatever. So tomorrow you are already unionized. You are strong on a lot of points. Why don't you form this cooperative and get these economies of scale? You want businesses to grow bigger. You're talking of MNCs. They're giving you something which is at a better price, which ultimately leads to productivity benefits and society improves. So I don't think it is a fair argument that, like that you would have said tomorrow, let's just continue with BSNL. Why do we want mobile phones? Why do we want other players coming into this business? So I don't think it is a valid argument that you can say that, we want to stay, only we want to run this business. We will not do any improvements. We will stick to the way it is run, especially when the rest of the world is changing. So it's best, I think, they have a great opportunity. They are still 20,000 strong to form a cooperative, run an app on their own, see that this business remains in their hands, and I hope they do and it. Stay competitive, you are saying. Stay competitive, get better prices for everyone, and more than the prices, it's a question of transparency. Once someone tells you that this is the price in your book, people don't bother. The issue comes is once you have decided on something and then it gets reverted. There is no clarity. People don't mind. From my experience, once people pay a price and they feel it's fair, they don't mind going beyond. The problem is when there is this. There is gray area. There is a gray area. इतुजो एक इंटरेस्टिंग गजाल म्हाका आतां निखिल बाब ते सांगतालो पळय तेन्ना म्हाका ते तकले आयले की आनी जॅक बाबान बरो शब्द यूज केलो की बेनिफीट ऑफ कंज्युमर. आमची टॅक्सीच्या बाबतीत एक विचित्र गजाल जाल्या. बेनिफीट ऑफ कोणाचें हो प्रश्न आयला. कंज्युमर तुगेलो भायलो गोंयच्या आनीक आमगेले जे सर्वीस दिवपी आसात ते गोंयकार लोकल. अशी एक विचित्र परिस्थिती हांगा तयार जाल्या कारण आमी लोकल कांय टॅक्सी यूज करनात. सो जेन्ना बेनिफीट ऑफ कंज्युमर म्हणटात ते म्हणटात की बेनिफीट ऑफ लोकल्स. This is a very interesting case where it is benefit of locals versus benefit of consumers. How are you looking at it? ना पळय कशें आसा न्ही, बेनिफीट ऑफ लोकल ते लोकल्स म्हणून आर्ग्युमेंट घालतात. ना पळय टॅक्सी ड्रायव्हर आसा, टॅक्सी ओनर ते गोंयकार आनी टॅक्सी खुबशे गोंयकारूय वापरता एज पब्लीक ट्रान्सपोर्ट. तूं जर भायल्या स्टेटीनी सुद्दां वचत सिटीनी लोकल लोक खूब टॅक्सी वापरता. हांगा वापरना वेगवेगळ्या कारणां खातीर. म्हणजे हांव गोंयाकूच म्हणटा म्हणून हांगा वापरना म्हणजे कितें इकॉनॉमिकल जर गोश्टी जाता न्ही जाल्यार ऑटोमॅटिकली वापरपूय जाता. आनी गोंयकारूय तशें वापरता. भुरग्यांक इश्कोलान धाडपाक टॅक्सी आसा, थोड्यांक कंपनीनी रेग्युलर टॅक्सी लायिल्ल्यो आसा, थोडे हांगच्यान थंय वचपाक जाणटे लोक आसत, बायलो आसत टॅक्सी वापरता. कितलेशे लोक वापरता. सिनियर सिटीजन आसा ते केन्ना केन्ना गाडी चलोवपी लोक गाडी सोडटा मागीर चलोवपाक वेन दे आर 70-75 रस्त्याचेर सुशेगाद आपूण बसून वचचो म्हणून तो टॅक्सी वापरता. अशें खूब गोंयकारूय वापरता. सो आय लूक एट इट लायक दीस. आतां आमचो म्हाले बाबान उलयलो पळय की गव्हर्मेंट नोटिफायड रेट्स म्हणून हांव मेन्शन करता की सरकाराचे जे गोवा टॅक्सी ॲप आसा पळय दॅट इज एज पर तांच्यो रेट्स आसा त्यो गव्हर्मेंट नोटिफायड रेट्सा प्रमाणे आसा. सो ते म्हणटात की गोवा माइल्स इज मच बिलो दॅट ते अलाव करपाक जायना म्हणून. आय एम ट्रायंग टू टेल यू दॅट यू कॅनॉट स्टॉप टेक्नॉलॉजी. आतां हांव हें म्हणटा आसतना तें हांव पयलीं सांगलां. आतां ताणें नोटिफायड गव्हर्मेंट नोटिफायड रेट्स म्हणल्यो हें उल्लेख केलो म्हणून हांव सांगता की गोवा गव्हर्मेंटाचें जें ॲप आसा गोवा गव्हर्मेंटाचें वीच इज कॉल्ड गोवा टॅक्सी that app goes as per government notified rates. मागीर थंय जर तूं पळयत जाल्यार ताका फायनान्शियल असिस्टन्स फॉर गोवन टॅक्सी ड्रायव्हर हूज अबाउट 60 आसा. सिनियर सिटीजन्स हू हॅव गॉट डिसेबिलिटी ऑन ड्युटी. मागीर ताका एक्सिडेंटल हॉस्पिटलायजेशन एक्सपेन्सीस कवर फॉर द टॅक्सी ड्रायव्हर आहा. तातूंत फायनान्शियल असिस्टन्स फॉर विडो ऑफ गोवा टॅक्सी ड्रायव्हर आसा. सो बेजिकली सरकार इज सेन्सिटीव. सरकारान खुबश्यो येवजण्यो हाडल्या, खुबश्यो स्किमी टॅक्सी पात्रांव
Honorable Chief Minister has taken initiative and got this along with the Transport Department, this scheme. So basically कशें आसा न्ही, taxi drivers हे आमचेच लोक, they should also benefit. Tourists should also benefit and everybody should benefit, and in the process Goa should benefit and Goa's name has to grow. जशी जय कमान सांगला, we should not play in the lose categories. सामके म्हाका फायनल निखिल बाब एक सांगात, युनिफॉर्मिटी रेट जर आयली धरून चलया जाल्यार तुमकां ऍप करपा प्रॉब्लेम ना? ना, म्हाका तरी कशें दिसता, टॅक्सी बिझनस ह्यो पारंपारीक बिझनस जो आमच्या लोकांनी जाणटे जे कोण रापणकार आहा आनी कोण आसा अशे जे पयलींच्यान जे सिनियर मोस्ट आहा तेंच्यांनी ह्यो बिझनस सांबाळलो आहा पळोवपाक गेल्यार. सो खंय तरी तुमी टॅक्नोलॉजीची गजाल करता, टॅक्नोलॉजीच्या हेतून म्हणटा तशें सफर जाता टॅक्सी कार भितून तेंचो जो बिझनस आहा पळय, कित्याक भितून हेवी डिडक्शन जाता. पळोवपाक गेल्यार एक 400 रुपया 300-400 रुपया डिडक्शन जाता. सो खंय तरी लॉस कोणाक जाता जाल्यार ते टॅक्सीकाराक जाता, हे कोणाक दिसना थंय पळोवपाक गेल्यार. देखून the option is that you have your own app which you run and you don't lose money on that. Yeah, you don't get. म्हाका जेका हांव तो स्टेप फायनल तेच विचारतलो की ते तर नाकाच म्हणटात, बट दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग केस. एज अ बिझनेसमॅन ऑल्सो आय कॅन आस्क यू दिस, दॅट वेन वी टॉक अबाउट बेनिफिट ऑफ कंझ्युमर, इट इज बिकमिंग अ डिबेट बिटवीन बेनिफिट ऑफ लोकल्स वर्सेस बेनिफिट ऑफ कंझ्युमर. I think you frame that wrong. When you say benefit of locals, yeah, you even take a taxi driver who gets on an app, right? It's a question of productivity. So the more trips you do, the more you work, you make more money if you run your own app, if you get in this thing. Now even if it's you are saying even the taxi drivers will get benefited. Yes, when you use technology, your turnover increases, your things, there is a productivity improvement, right? There are 2,600 drivers who are working as per Goa Miles figures. Where are they coming from? They are locals who are coming from the interiors into that business who didn't have access, right? The other question is, when you're saying benefit, when you're saying locals, is it not also that locals who are going to use taxis are going to use this? When you're saying if tomorrow you are saying right now we are not considering locals as passengers. Yeah, you're not considering locals as passengers, and you're not talking about the negative brand thing comes if your technology is behind and you're economically and people do not find it like eventually is going to start looking at options. This is not the only reason, but if tomorrow you get told that Goa has always an issue with taxis or there's an issue with something else, then you have a negative brand equity. There is a hidden cost to being technologically behind. So all these things ultimately concern locals. We are also in the business, right? Tomorrow you say like, now tomorrow I'm a hotel. I say, okay, this we are saying it's a local business. I also want to be a local. Why should an outside investor come in and put money? Why should a Marriott take 10% of the revenue that insiders come which is there? Why should multinationals come in? This is an argument I think we have been going on since the Congress times of socialist and this thing. So we are coming back. Every sector can put this argument. Every sector will put that. Some of our members have jokingly put that 10% or tourists will only stay in Goa-owned hotels. Tourists will only stay where the Goan investment is over 80%. Those are things which come on our internal groups. Correct. आणि यतीश बाबा फायनल हेच म्हणटा, तुम्ही पुश करतले कारण सरकाराचे हांवें जशें सुरवातीक म्हणिल्लें तशें की एजिटेशन जालें की सरकाराक ते तो उजो पालोवपाची प्रायोरिटी आसता. एकदां तो उजो पालयलो की मागीर तो परत लागता पळय तेन्ना पळोवया, अशी एक भुमिके भितर वचप जाता. सरकाराचो थॉट प्रोसेस इन्क्लुझिव्ह आसा. सरकार सगळ्या घटकांकडे एंगेज करत आसता. मुख्यमंत्री स्वता भयंकर एक्सेसिबल आसा, तो सगळ्यांक मेळटा, सगळे लोक ताका मेळूंक शकता आणि अशा परिस्थितीन ही इज कॉन्स्टंटली इन टच विथ पीपल. पयर सुद्दां जेन्ना टॅक्सी ड्रायव्हरांक मेळ्ळे ते तांणी क्लॅरिटी लोकां मुखार दवरली, अशें 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 करून आमकां सगळ्या लोकांक घेवन फुडें वचपाक जाय. सो बेजिकली मुद्दो आतां पळय बाय एंड लार्ज तांचें जें कितें म्हणणें आशिल्लें पयर तें मान्य जालां न्ही. सरकारान हॅज ट्रायड टू सॉल्व दॅट न्ही. तांचे जे कन्सर्न आशिल्ले, एप्रिहेन्शन्स आशिल्ली ती सॉल्व केल्या न्ही. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उलयलो ताजेर. आतां पळय तो एपाचें हांव परतें उलयतां कित्याक आमचो महालेबाग परतो ताजेर उलयलो. परतें सांगता तुका, यू कॅनॉट स्टॉप द व्हील ऑफ टायम वेन इट कम्स टू टॅक्नॉलॉजी. पळय तुका हो मोबायल आमी वापरतले 2024 अशे मोबायल आसतले जे इट वील इवन सबस्टिट्यूट अ लॅपटॉप. अशें केन्ना कोणी चिंतिल्लें?
जेन्ना 1919 कंप्युटर करेक्ट. तो नवोच सो आशिल्लो. यू आर सेइंग की फाल्यां जर आमी ते केलेत नाल्यार आमीच आउटडेटेड जावन कशें पडटले. आसा न्ही, आमी म्हणच्या पेक्षा गोंय आणि गोंयची टुरिझम इंडस्ट्री आणि गोंयचो ब्रँड सफर जावंक जायना. म्हणून सगळ्यांनी आय थिंक ऑन दॅट पॉयंट ऑल ऑफ अस विल एग्री सिटींग हियर. टेक्नॉलॉजीचो वापर वापर जावपाक हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका एक गजाल दिसता की म्हजी एकच नमळायची मागणी की एक गोंयकार म्हणून म्हाकाय केन्ना गरज पडटा तेन्ना टॅक्सींतल्यान भोंवपाक आवडटलें. पण जशें यतीश बाबान सांगलें, जर हांव एक कडेन आसा आनी थंय जर लागीं टॅक्सीचो स्टँड ना जाल्यार जर म्हगेली जर कोणा कडेन वळख ना जाल्यार सद्याक टॅक्सी कशें आपोवप हो एक मोठो प्रश्न म्हजे मुखार उरता. तोय सॉल्व जावचो अशें म्हाका दिसता आनी म्हाका दिसता मॅक्झिमम गोंयकाराकय दिसता आसतलें. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हजो वेळ सारको सोंपला. निखिल बाब, जॅक बाब, यतीश बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. परत आमकां मुखार ह्यो डिबेट्स तशी करत रावच्यो पडटल्यो. एका डिबेटान हें सोंपना हें म्हाका सगळ्यांक खबर आहा. पण तो रायट डायरेक्शनान थॉट प्रोसेस सुरू जावप गरजेचो. एटलिस्ट मुख्यमंत्री जे परत परत सांगतात तातूंतल्यान एक दिसता की सरकारान तो एक ह्या खेपेक धरला की बाबा एग्रिगेटर जाय आनी हाजेर पॉलिटिकल क्लास युनायटेड आसा. ही जी कन्सिस्टंट भुमिका सरकारान घेतल्या ताजेर म्हाका दिसता स्वागत जावपाक. हांव इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.